सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची मांडावळ करता वाट विडोज एसोसिएशन आनी सेंट विन्सेंट de पॉल एसोसिएशन तांच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आयज मागण्यांत दवरुया आंजेलो आनी रोझारिया नुनीस आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर मागण्यांत दवरुया बेबी ताश्विन गब्रियल दास, राहुल दास आनी मारिया सिडवेल मास्कर्नेस हाचो आयज बावतिज्म जाता आमचे फिरगोजेन. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी, लिनेट गोम्स आनी फामील, बिहायंड NSD कॉन्ड्रेड कुतिनो आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवीक काकलुतीक आमी उलो मारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पास्कांचो दुसरो आयतार. ह्या आयताराक देवीक काकुटीच्या आयताराची समारंभणी आमी करता. जेजूच्या मरना उपरांत शीस भिरांतेन दारां बंद करून आसले. हे तांचे परिस्थितींत पुनर्जीवन जेजून तांकां दिलोली भेट दयालाची आनी शांतीची भेट जाली. मेल्लो अणभव घेवन शिसांनी पुनर्जीवन जेजूचो मोग आनी काकूट सगळ्याक परगटली. आयज ह्या देवीक काकुटीच्या आयताराक आमच्या महादंप्रांतांत आमी देवीक काकुटीचो उत्सव समारंभता. ह्या निमतान आमकांय जण एकल्याक वचात देवीक काकूट अणभवात जियेयात आनी परगटात. हेंच करूंक भक्तीन आनी बाळांत हे मिसाचे समारंभेंत वांटो घेवया. देवीक काकलूत केन्ना चुकोना तसली आनी देवीक काकलूत आमकां सोदून काडटा तसली. तरी आसतना जायते फावटी आमी देवीक काकलुतीशी येवंक ना. देखून देवाची काकलूत आनीक एक फावटी मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सासनाच्या काकलुत्सारा देवा, वर्सान वरस पास्कांचे परबे वरवीं तुजे परजेचो भावार्थ तूं जिवो करताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें कसल्या न्हाणान आमी नितळ जाल्या, कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या, ह्या विचारांची फावो ती समजणी आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासनाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पोरजे मोदें दोन दुतांनी खूब कुणां आनी अजापां केलीं. तांचें एक मोत जावन तीं सगलीं सालोमानाच्या दारवट्याशीं एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाकाणटालो, पूण कोणूच तांकां जमोंक फुडें सरो नासलो. सुम्याचेर विस्वास ठेवतल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडोन वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावली पूण तांचेर पडच्याक आनी आपआपल्या पिडेंतलीं बोरीं जावच्याक लोक पिडेवंतांक चौकांचेर व्हरो आनी कांतीचेर आनी आंतुनाचेर दवरी. जेरुजाल्याच्या लागशिल्ल्या शारांतलो लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बाराबोर पिडेवंतांक आनी मेल्ले ओतम्यांक बसलोल्यांक हाडटालो आनी तीं सगलीं बरीं जातालीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सोरेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. सगलीं पोतून म्हणुया. सोरेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. जो फातोर बाणप्यांनी सोडून दिलो, तोच जालो कोणशा सदीचो फातोर. हें सोरेस्परानूच घडून हाडलां, तें पळोवन आमी तोखटा जाल्या. सोरेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब. सोरेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. कोर सोरेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सोरेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सोरेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सोरेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता.
सोरेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब. सोरेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ नासलोलो. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव जुआंव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कश्टां दुखींनी सदांच तुमचे राजवटकेन आनी सोंसणिकायेन तुमचो बागेली. देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पाटमोस नांवांच्या जुव्यार हांव आसलो. सोमयाच्या दिसा आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुरतुऱ्यांचो कसो एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो म्हज्या फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयताय त्या पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांयां पर्यां लांब, एक आंगोस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या हड्ड्याक एक भांगराचो पट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडें कशें ताच्या पांयाशी पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजवो हात लायलो आनी म्हणलें, भिवू नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो, पाताळाच्यो चावयो म्हजे आदीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं आतां घडटा तें जावं, फुडाराक घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. जुआंवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षची नात.
जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची कुणां पडल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानजाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरान आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण भावार्थ धर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास धरलोय. पळयनासतना विस्वास धरतात तीं खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून शिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास धरचे खातीर आनी विस्वास धरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचें पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिय भाव भयणीनो, आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी ह्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक पवित्र सभा देवीक काकलुतीचो आयतार म्हूण मनयता. देवीक काकलूत, देवाची काकलूत. देवाची काकलूत म्हणजे कितें? आयच्या जोमात प्रार्थनान जें कितें आमी आयज मागणें केलां परतून उगडास करता. आमकां कसल्या न्हाणान आमी नितळ जाल्या, कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या. ह्या विचारांची फावो ती समजणी आमकां मेळूं अशें म्हणून आमी मिसाचे सुरवातेक म्हणलां. भाव भयणीनो, आमकां नवो जल्म मेळ्ळा, आमी नितळ जाल्या, आमकां सोडवण फावो केल्या. ही देवाची काकलूत. आनी देवाची काकलूत कोणाक जाय? सगल्यांक गरज आहा देव काकलुतीची. हिंगा मिसा केल्या तांकां सगल्यांक आहा. जी कोण मिसाक येवंक ना आयज, आनी आयज जायतीं जाणां कडेन मिसाक वयची ना आयताराचे मीस. कायदो आहा तरी पूण पावची ना. कोण घोडी आनी कसल्या कामांक बिजी आसतलो, कोण घोडी ट्रॅव्हलिंग करता आसतलो, कोण घोडी हॉस्पिटलान आहा आसतलो, वो कोण घोडी आयज आयतार हॉलिडे कमेस जाल्यो न्हिदोन आहा आसतलो. तांकां गरज आहा काकलुतीची, देव काकलुतीची. होय, तांकांय काकलूत आसा. जायते जाण पातकी आसात. तांकां खबर आसा हें म्हजें पातक, पूण त्याच पातकान आसात, बदलपाक सोदना. दे डोंट वॉन्ट टू चेंज. तांकां गरज आसा? तांकांय गरज आसा. जायते जाण परतून पातकान पडटात, कुमसार जातात आनी परतून नव्यान पातक करतात, परतून कुमसार जातात, परतून पातक करतात. सायकल चालूच आसा. असल्यांक गरज आसा देव काकलुतीची? होय, असल्यांकूय गरज आसा. साद्या उतरांनी भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवीक काकलुतीची गरज आसा. आनी ह्या पासत आयची परब डिवायन मर्सी संडे आमकां जोण एकल्याक एक खासगी परब जावपाक जाय. एक व्हडलो गणगण ना आयज. फेरयो ना, पुरसांवां ना, कांयच ना. आमचे फिरगोजेन तरी ना. पूण जोण एकल्याक आयज आमकां ही परब भाव भयणीनो खासगी परब जावपाक जाय. अ पर्सनल फिस्ट, अ पर्सनल सोलेमनिटी. कित्याक? दर दिसाक, दर वेळार आमच्या जिविताचे सगळ्या घडयांनी आमकां हे देव काकलुतीची गरज आसा. म्हणजे आमी परतून परतून ह्या न्हाणान, म्हणजे जें न्हाण देवान दिलां काकलुतीचें, त्या न्हाणान नितळ जावपाक जाय. आमी परतून परतून ताच्या आत्म्यान भरोन आमचो नवो जल्म जावपाक जाय.
आमी परतून परतून ताच्या रोगतान धुवून काडलेली जावन आमची सोडवण जावपाक जाय. आनी देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमकां भाव भयणीनो हाचेर काय बरे भाशेन सांगता. हाचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें. आनी धर्मदुतांच्या इतिहासान लोक देवीक काकलुतीक धांवून येता हें आमी पळयता. आनी देवीक काकलुतीक धांवून येवपाचें कारण म्हणल्यार तांणी आयकलां एक व्हड मिलाग्र जाल्या. पेद्रू आनी जुआंव जेजूचे आपोस्तल जे आसात तांचे वरवीं एक व्हड मिलाग्र जाल्या. ताचे विशीं चर्चा जाल्या, ताचे विशीं बंद करप जालां, ताचे विशीं तांकां शिटकावणी दिला आनीक तुमी त्या नांवान उलय नाकात हें सगळें केल्लें आसा. आनी तरूय पूण पेद्रू आनी ताचे बाराबरचे भियेनासतना जेजूक परगडटात, भियेनासतना देव काकलूत वाडटात. आनी हे देव काकलुतीन जायतीं जाणां बरीं जातात, हिलींग मेळटा. आनी देखून लोक धांवून आयला. जरूय जेजूक सगळीं वळखना पूण ही घडणी जाल्या ती आयकून पेद्रूची सावळी पासून आमचेर पडल्यार पुरो. देखून वाटेर हाडून त्या पिडेस्तांक दवरतात आनी पिडेस्त जे आसात ताची सावळी पडल्या उपरांत खरेंच बरीं जातालीं. आनी हें आयकून हें जाणां जावन ह्या जोम्याचो आंकडो वाडत गेलो. नंबर्स आर ग्रोईंग. पयली पवित्र सभा वाडटा आनी वाडटा तेन्ना कशी वाडटा? ज्यो मिलाग्री जी पेकोवणी हिलिंग्स जेजू आपल्या शिसां वरवीं लोकांक दिता ताचे वरवीं ती वाडत वेता. भाव भयणीनो आयच्या काळार हिलींग म्हणटा तें गरजेचें काय? लोक धांवता हिलींग घेवपाक. लोकांक समज कळ्ळें उमको ब्रादर उमको फादर येवपाचो आसा, हिलींग जाता थिंगा. वयतात लोक, धांवून धांवून वचना. थंय धांवून वेता तेन्ना धर्माची बंदी आसा? फकत क्रिस्तांवांनी वेचें दुसऱ्यांनी वेचें न्हू अशें आसा? तेन्ना कोण दिश्टी पडटा थंयसर वचून पडत जाल्यार सगळ्या धर्माचे लोक दिश्टी पडटात. भोव करून कोण पावरफूल मनीस ओ पावरफूल ब्रादर ओ पावरफूल फादर पावरफूल सिस्टर ओर पावरफूल हिलींग ग्रूप येता म्हूण कळ्ळें सगळ्या धर्माची लोक थंयसर पावतात. धर्म शिकोवंक न्हू वो धर्माची शिकोवण घेवंक न्हू पूण ही पेकोवणी घेवपाक. आमच्या गोंयांत तशेंच आमच्या भारतांत आतां एक नवो ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा. आमच्या गोंयांत एक नवो तो एंटी कन्वर्शन करप ना. आनी भोव करून आमच्या दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात तीं तातूंतले थोडे जाण उठ्ठात आनी आपल्याच धर्मांतले जे कोण जेजूक मानून घेवन आपल्या घरांनी पासून मागणें करतात तांची मागणी बंद करपाक पावतात. आमच्या भारताच्या मापार आमी पळयलां ह्या दिसांनी जेन्ना पास्क आमी मनयला इगोर्जांनी वचून तांचे मायक मोडले, इगोर्जो मोडल्यो. कित्याक? थंयसर दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात आनी जांकां आपलो धर्म काबार जायत म्हूण घडये एक भिरांत पडलेली आसा ते वचून तसल्यांक धमकी दितात, मारतात, बंद कोत्तात, आडकोडी घालतात. आनी जरी तर जे कोण थंयसर आयिल्ले आसात तांकां विचारलें ओ जे कोण कातोलीक न्हू पूण आपल्या घरांनी ही मागणी करतात तांचे लागीं विचारलें जाल्यार ते म्हणटा आमी कश्टवताले, आमकां कोण पळय नासलो पूण ह्या जोम्यांत येवन ही शिकोवण घेवन हें पवित्र पुस्तक वाचून म्हाका एक नवें जिवीत कशें मेळ्ळां, म्हाका पेकोवणी मेळ्ळ्या कोण सांगता, म्हाका उजवाड मेळ्ळा आनीक कोण सांगता. आनी ह्या पासत इतले धमकी दिवं, आमचें घर बंद करूं वो आमच्या इगोर्जांनी येवं ती शांत बसून आसात थंयसर. पळोवन वचूंक ना, सोडून वचूंक ना. कित्याक? हे आयच्या जमात प्रार्थनांची आमी म्हणलां कसल्या उदकान वो कसल्या न्हाणान आमी नितळ जाल्या ही जी कोण अणभव घेतला ती जाणा. कोणाच्या आत्म्यान आमकां नवो जल्म मेळ्ळा तांकां विस्वास आसा. जो आत्मो आमकां मेळ्ळा जशें आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आपल्या शिसांचेर स्वास सोडटा आनी म्हणटा घेयात पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान हें सगळें तुमच्यान करूंक जाता. पवित्र आत्म्याच्या बळान ही सुडसुडाय, पवित्र आत्म्याच्या बळान ही नितळसाण, पवित्र आत्म्याच्या बळान ही सोडवण, पवित्र आत्म्याच्या बळान हो नवो जल्म तुमकां मेळ्ळा.
हो अणभव भाव भयणीनो जाणी घेतला तांच्यांनीच हें करूंक जाता. म्हणजे चल मोड, ही गरज मोडटा मोड, आमकां मार घालता घाल, आमचे मायक तोडून उडयता तोडून उडय, पूण आमी भायर सरची ना. भाव भयणीनो, हें कन्विक्शन तुका आनी म्हाका आसा काय? आमी कितलीं वर्सां जालीं, आमकां कोण हे भाशेन सोतायना. एंटी कन्वर्शन लॉ आनी कितें हें घेवन आमकां सोतायना. आमी जाल्या तेन्ना तावन आमी क्रिस्तांव, आमी क्रिस्ती गोराब्यान जल्मल्लीं, आमी बावतिजम घेतला आनी आमी क्रिस्तांव, आमी कन्वर्ट जाल्लीं न्हय. पूण कन्विक्शन आसा आमकां आमच्या भावार्थाचें. जोण एकल्यान जेन्ना आयज ही देवीक काकलुतीची परब आमकां पर्सनल खासगी म्हणटा तेन्ना ह्या प्रश्नांक जबाब दिवपाची गरज आसा. आर यू कन्विन्स्ड ऑफ युअर फेथ? आनी जरी तर तूं कन्विन्स्ड जावंक ना अजून पासून, थिराय ना तुका तुज्या भावार्थाची, जाल्यार एक बारीक वस्त पुरो तुका उडोवपाक, खोबरो पुरो. वॉट्सॅपाचेर बीन रोखड्यो कास्तात खबरो जातात. पणजे जे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी तांच्या घरा विशीं जाला वॉट्सॅपाचेर कॉमेस खबरो, आनी कितेंय घडटलें इगर्जेन कॉमेस खबरो. आतां पाप साहेब नवो येवपाचो आसा, नवो पाप साहेब जो कोण विचून येता ताकाय सोडचें ना, कॉमेस जातल्यो खबरो. आनी जायतीं जाणां आमी जांकां आजून पासून आमच्या भावार्थाची थिराय ना, आजून पासून आमकां आमच्याच भावार्थाचें कन्विक्शन ना, ती असल्या खबरांनी सांडून वेतलीं. चोतर आयदोराक ही देव काकलूत. तर देव काकलूत म्हणटा हायच्या दुसऱ्या वाचपान आमी प्रकाशनेच्या पुस्तकान आयकलां तें दर्शण. हें दर्शण जुवांवाक मेळ्ळें. पात्मोस ह्या आयलंडाचेर कोण ना थंयसर तेका, थंयच बसून वा थंयच रावून जुवांव आपलो नियाळ करतालो. आनी थंय बसून ताणें पुस्तकां बरयलीं. आनी कित्याक बरयलीं? कित्याक ताका आज्ञा दिल्या, बरय. जें कितें तुका दिसती पडटा ह्या दर्शनान तें सगळें बरोवन दवर. आपणा पासत न्हू, एवॉर्ड मेळची पासत न्हू. ताका बुकर्स प्रायज आनी दुसरे प्रायज जे आसतात बरोवप्याक, लिटरेचर प्रायजीस आहा ते कांयच मेळूंक ना. पूण बरोवन दवर. आनी कित्याक बरयलां तें जुवांव खूद आपूण सांगता. सगळें बरोवन दवरूंक ना. हाचे शुभ वर्तमान सोंपता आसतना आमी आयकलां. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषेक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास धरचे खातीर हें बरोवन दवरलां. आज्ञा दिल्या आनी ती आज्ञा पाळल्या जुवांवान, ताणें बरोवन दवरलां. आनी आमचें पवित्र पुस्तक फकत जुवांवान बरयल्लें पवित्र पुस्तक न्हू. म्हणजे पवित्र पुस्तक आसा तें मनशान बरयल्लें न्हू. पवित्र पुस्तक आसा तें देवीक काकलूत जरी तर आमी म्हणटा जाल्यार थंयसर डिवायन इन्स्पिरेशन आसा. आनी ह्या वरवीं हें देवाचें उतर बरोवन दवरलेलें आसा. वेगवेगळे बरोवपी आसात, वेगवेगळे मनीस, ह्युमन रायटर्स. पूण आपणाच्या बोळसांतलें काडून बरयल्लें न्हू. पूण हे भाशेन जुवांवाक जे भाशेन दर्शण मेळ्ळां ते भाशेन तांकांय दर्शण मेळ्ळां. जे भाशेन थोडीं पुस्तकां जीं आसात ती तांचें नांव आसा तांणीच बरोवंक ना, पूण तांच्या शिसांनी वा ताचें कोणें आयकल्लें आसा. हें जें आमी आयकलां, ओरल ट्रेडिशन आमी ताका म्हणटा, हें जें आयकलां तें पिड्ड्यार जायना जावपाक, सो दॅट इट डजंट गेट लॉस्ट. जे कोणें आयकल्लें ताचे शीस आसात तांणी बरोवन दवरलां. आनी ही पुस्तकां भाव भयणीनो आमच्या मुखार आसात तेन्ना हीच देव काकलूत. तर ती देव काकलूत आमकां मेळपाक त्या पवित्र पुस्तकान वचून तें वाचून ताचेर नियाळ करून ही पेकोवणी जी आमी सोदता ती आमच्यान घेवपाक जाता. हें दर्शन दिता आसतना जुवांवाकूय सांगलेलें भियेनाका. तशेंच जेजू जितले पावटी तांकां शिसांक दिसती पडटा जेजूचें पयलें उतर शांती तुमकां. आनी ते भियेना जावपाक हो पवित्र आत्मो जेजून तांचेर स्वास कसो सोडलो. भाव भयणीनो, आयज आमचें कितें? शांती आसा आमकां, एकामेकाक मेळटा तेन्ना आमी शांती दिता. एकामेकाक मेळटा तेन्ना आमच्यान म्हणोंक जाता म्हजी शांती तुमकां मेळ्ळी. आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो, जे भाशेन आमी एकामेकाक पळयता, जे भाशेन आमी एकामेका लागीं उलयता, आमी वागता, शांती आसा काय? हांव दिसती पडटा म्हणल्यार भिरांत. हांव येता म्हणल्यार कोणाक भिरांत दिसता, दारां बंद करून ओ कसलेंय तरी कारण दिवन ना हांव आयज ना, मेळोंक जायना. आमकां मेळोंक लोक भियेता जाल्यार चिंतपाची गरज आसा आमी.
तर आयज ही देवीक काकलूत भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक गरजेची. हेचेर जायतो नियाळ आमी करूंक जाता, पूण आयच्या दिसाक इतलोच पुरो. ही देव काकलूत आमकां सगल्यांक दवरलेली आसा आनी ही देव काकलुतीची आमकां सगल्यांक गरज आसा. आनी आमकां जरी तर ही देव काकलुतीचो अणभव मेळ्ळलो आसा जाल्यार आमकां पाठयल्लीं आसात, वचात आनीक सगल्यांक हें शुभ वर्तमान परगट करात, सगल्यांक ही देव काकलूत परगट करात. बेश्त्योच काणयो सांगून न्हय, पूण तुमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक कोणाक काकलूत दिवपाची आसा ती दियात. देखून जेसून आपल्या आपोस्लांक हो खेरीत गूण दिलो, हो खेरीत पदवी दिली कुमसारां करपाक, म्हणजे पातकां भोगसूंक. घेयात पवित्र आत्मो, जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां भोगसतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी भोगशिना जाशात तीं तांकां भोगसोची ना. देखून कुमसाराक वचोंक भियेनाका, नव्यान जिवीत बदलूंक भियेनाका, तें स्नान परतून घेवंक फाटीं रावनाका. जेजूच्या रोगतान तुकाच दिसाच्या दिसाक धुवन काडूंक लॉजें नाका. हे भाशेन नवो जल्म जो आमकां मेळटा त्या नव्या जल्मा वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत सुडसुडीत जावंक ह्या भेटेन आमी ह्या आल्ताराचेर तें उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, कर्मरितान जल्मलो, पोन्स पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, फुडेचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बाबडत्याचे पोटगुटणेंत मेलतल्या सगल्या आव्हानांक काळजीदारपणान आनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान फुडो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी अंतरराष्ट्रीय तशेंच बावडताच्या फुडाऱ्यांनी सदनाचे आनी सोनबडाचे उपाय वापरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजूंक, एकामेका सोबें सोंसणीक जावंक आनी चुकतात तितलेय फावटी एकामेकाक भोगसूंक पवित्र आत्म्याचे बोल आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची नीत आमच्या मोगा परमळे जातली म्हूण देवीक काकलुतीचो आयतार आमकां एक उगडास. हाका लागून आमच्या सगळ्या संबंदांनी देवाची काकलूत एकामेका सोबें जिवूंक आमचो हुस्को जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय.
थंयच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. देव काकलूत जी तुका तुज्या खासगी जिविताक जाय माग आतां. पवित्र सभा नवो पाप साहेब घेवंक रावता. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. देव काकलुतीन आमकां फावो तसलो पाप साहेब बरे भाशेन आमची पवित्र सभा मुखार व्हरतलो तसलो आमकां देवाचे खुशे प्रमाणे दी म्हूण मागुया. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी देव काकलूत घेवंक आनी ती दुसऱ्यांकूय फावो करूंक आमकां आयती कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मेडोना आमी गीत घेवया. गिताचो सॉंग C38 ऑन पेज नंबर 44. C38. Pritmin dilan siya bawaran म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोहिमेवन बापा, आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताच्या हाता पांयां कोडवडाचे मोहिमेवंत घाय ह्या बलिदानान भावार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदीत हांव, अशें तुवें तेच गाय मोहिपासान पळय आनी आमच्या सोडवंडराची ओळख आमच्या गांवच्या आनी प्रितुमेच्या समेस्त मनशांक पावय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणान मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन ससूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बिटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. तोमासान ही उतरां उचारलीं आनी आपलो भावार्थ थीर केलो. आमकांय जण एकल्याक आमचो भावार्थ देवाचेर, जेजूचेर, देवीक काकलुतीचेर थीर करूंक, कन्विन्सिंग करूंक कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुखीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्या नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे कडून कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे कडून कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. Vitella Shiloh.
सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान ह्या संस्कारा वरवीं थीर जाल्ल्या नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी देवीक काकलुतीचो आयतार म्हणून तो आमी मनयला. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या सेंट विन्सेंट ड पॉल एसोसिएशन आनी वाट विडोज एसोसिएशन हांकां आमचे दिनवास. भाव भयणीनो, सेंट विन्सेंट ड पॉल एसोसिएशन आमचे फिरगोजेंत आसा आनी जे कोण समाजाचे देगेक आसात, गरीब आसात, तांचे पासत धाकटोसो आपलो वावर करता. तुमचे मदलीं जायतीं जाणां आसात कितें काम करूंक जाता आमच्यान ह्या एसोसिएशनान तुमच्यान भितर सरूंक जाता आनी ह्या गरिबां पासत वावर करूंक जाता. तशेंच आमच्या फिरगोजेन जायत्यो विधवा आसा, विडोज, आनीक ही बीन संस्था आमच्या इगोर्जेन घडलेली आसा, वाट विडोज एसोसिएशन. तुमचे मदलीं जीं कोण आसात तातूंत भितर सरचें आनीक तुमची सेवा तशेंच तुमचो वावर बरे भाशेन करूंक हाची संदी घेवची. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 19,290 रुपया, दाबोलीं कॉपेलान 3,000 रुपया. फुडलो आयतार पास्कांचो तिसरो आयतार, पयले मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक फादर आग्नेल समुदाय आसोय. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसा आमच्या होली वेनिसडेज जे जातात ह्या बुधवाराक तावन परतून सुरू जाता सांजेर 6:30 वाजता. आनीक हो बुधवार खेरीत भाशेन भेटयला सगळ्या शेतकामत्यां पासत आनी नुस्तेकारां पासत, फार्मर्स एंड फिशरमॅन सगळ्यांक कळोवचें आनी आजीर जावचें. आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता वो पवित्र संस्काराची बोजवण. आयताराचे मीस सोनवारा दिसाक सांजेर 6 वाजता
इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन आनी दाबोली कॉपेलान सांजेर 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन जातली. चोत्रायदोरची आमची 400 वर्सांची समारंभणी करता आसतना आसोय सेक्टर म्युजिकल इवनिंग घडोवन हाडपाचें आसलें आनी हाचे विशीं तुमकां म्हायती मेळ्ळ्या. ती आयज जावची ना. आमच्या पाप साहेबाच्या माना पासत ती आमी कॅन्सील केल्या. SFX म्युजीक अकॅडमी आमचे फिरगोचेन आसा. भुरग्यांक तशेंच वाडलेल्यांक कोणाक म्युजीक शिकोवंक जाय तांकां शिकयता. तांचो एन्युअल डे जातलो 25 तारखेर मायाची आनी त्या दिसाक तुमकांय सगल्यांक आमंत्रण आसा. सिंगींग कॉम्पिटिशन त्या दिसाक घडोवन हाडटात SFX म्युजीक अकॅडमी. 4 कॅटेगरीजांनी ते जातले. पयली कॅटेगरी एज ग्रूप 4 to 9 years, सेकंड कॅटेगरी 10 to 17 years, थर्ड कॅटेगरी 18 to 50 आनी फोर्थ कॅटेगरी 51 and above. हें कॉम्पिटिशन आसा तें इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन न्हू, पूण खेरीत भाशेन सोयेक दिवपाक आनी आपोवपाक तुमकां सगल्यांक कोणेंय म्हणपाक जाता. व्हडलो ताडो आसपाक गरज ना आनी व्हडलीं गायनां वा तुमीच घडलोलीं अशें म्हणपाक नाका. कोणाचेंय म्हणपाक जाता, पूण येवन तुमी ह्या स्पर्धांत वांटो घेवचो आनी आमच्या भुरग्यांक ही उमेद तुमी दिवची म्हूण तुमकां सगल्यांक आमचें आमंत्रण. तुमी रेजिस्टर करचें. चर्च ऑफिसान करपाक जाता, नाजाल्यार ह्या दिसांनी एक लिंक येतलें ताचेर तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें. गोराब्यांचेर आशिर्वाद ह्या दिसांनी चालू जाल्लो आसा. फाल्यांच्या दिसाक सोमाराक होली फॅमिली समुदाय नाकेली, फादर आग्नेल समुदाय आसोय आनी सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा 1 and 2. 29 तारखेर 29th मंगळारा दिसा सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी, मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी आनी सांत पियो समुदाय गुलमोहर सायड. 3 तारखेर मायाची पवित्र कुर्साची परब सेंट एंटनी चॅपल फोंडये हांगासर मीस जातलें सांजेर 5:15 वाजता. तशेंच 13 तारखेर मायाचे तेर्स आनी उपरांत मीस जातलें रेजिना मुंदी मोनुमेंटा लागीं घडोवन हाडटा चिकाली स्पोर्ट्स क्लब. सेंट एंड्रूज स्कूल ICSE आनी ISC कळोवंक लायता. एडमिशन्स आर ओपन फॉर Standard 11th Arts, Commerce, Science for academic year 2025-26. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. लागू जातल्यांनी ताचो फायदो काडचो. आमची PPCची मिटींग जातली 4 तारखेर मायाचे पयल्या आयताराक सकाळी दुसऱ्या मीस जाल्या उपरांत. तुमची देणगी इगोर्जे पासत एका बऱ्या देखणारान 20,000 आनी 2 बऱ्या देखणारांनी 10,000 दिल्यात. गुड सॅमेरिटन फंड एका बऱ्या देखणारान 5,000 आनी एका बऱ्या देखणारान 2,500 दिल्यात. तुमच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जायती गरमी आसा. तुमच्या घरा भायर आमची सुकणीं आसात, जनवरां आसात, वायल्ड एनिमल्स आसात. तांकां इल्लेशें उदक तुमी ह्या दिसांनी दवरचें. आनी तुमकां उदकाची गरज आसा. तुमकांय गरमी जाता देखून आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान जायतीं काळंगां रोयलोलीं. तांचीं काळंगां जाल्यात. आतां मीस जाल्या उपरांत ती विक्रेक आसा. ती काळंगां घेवन तुमी सगल्यांनी थंड जावचें. जाणी घेतलां ताणी सांगलां बरीं लागता फादर म्हूण. तुमी ती घेवन खावन पळोवची. शेवटाक घेवया गायनाचो F20 on page number 95. F7. Soliami putungara
Gloria.